धारबांदोडे पंचायती मुखार पर्यटन खात्यान हायमास लायटीचो दिवो बसयलो। हो दिवो फाटल्या 6 म्हयन्यांच्यान पेटना। पंचायतींनी हायमास दिवेचे बिल भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान ताची जोडणी बंद केल्या। ताका लागून पंचायत वाठारांत रातच्या वेळार काळोख आसून ह्या वेळार चोरयो आनी हेर घडणुको घडपाक शकतात। पंचायतीक येणावळ येनाशिल्ल्यान संबंधीत खात्यान हे बिल माफ करून हो हायमास दिव्याक विजेची जोडणी परत दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। डिपार्टमेंटान बिल काडला पंचायतीचे, ते पंचायतीन आमचे इन्कम काय ना पंचायती कडेन कार्य करपाक आनी तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान डिस्कनेक्ट केला। तो एक्चुअली हायमास आसा पळय न्हू, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान स्ट्रीट लायटीचेर घेवन स्ट्रीट लायटीचेर चालू करपाक हरशीं तो तेंच्यांनी चालू तसो केलो जाल्यार एक लोकांक बरी सोय जातली आसली। तुम्ही ह्या संदर्भात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पत्र व्यवहार करतले आनी तो बिल आमी पंचायत भरूंक शकना अशी तुमची म्हणणी आसा। आनी ही गजाल तुमी आमदाराच्या कानार बी घालतले जो पेटना तेजेर लोकांची तक्रार आसा म्हणून म्हणू आसा, लोकांची तक्रारी आमचे कडेन बी आसा। शक्यतो बेगीन पेटोवपाचे प्रयत्न करतले। 2018 म्हजी भयण सरपंच आशिल्ली तेन्ना तो GTDC हायमास घालता म्हणून म्हाका तेन्नाचो आमदार आसा दीपक भास्करान सांगलें, आनी तेन्ना आमी म्हणलें की ते बिल आमकां चड येतलें, आमच्या नांवार करनाका। जाल्यार तेन्ना GTDC चेअरमॅन निलेश काब्राल आशिल्लो आनी आमदार आमचो मंत्री आशिल्लो तेन्नाचो। तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ना बिल कमी येतलें म्हणून आमी फक्त एनओसी दिल्ली की तो घालचो म्हणून पंचायतीचेर। पूण तेच्यांनी कनेक्शन घेतलें आमच्या नांवार घेतलें आनी आमच्या नांवार घेतलें तें कनेक्शन आमी सांगलेलें की GTDC नांवार GTDC नांवार घेवंक मेळना म्हणलें। हायमास घालून तो उरतलो आसलो, आमी तो तेन्ना दिना एनओसी। आमी तेन्नाच क्लियर केल्लें की बिल आमकां भरपाक जावचें ना म्हणून। आनी आयज ते बिल फाटीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कट केला, कित्याक ते बिलाचो अमावंट जवळ जवळ 3 लाख जाला। आमी सांगलें आमचे पंचायती कडेन काय इतले पयशे ना ते बिल भरपाक, म्हणून हांवें ऑलरेडी रेजोल्युशन घेवन आतां एक पयर हांवें हे कडेन उलयल्लो की कितें करपाचें काय म्हणून। जाल्यार एक रेजोल्युशन घेवन धाड आनी आमी ते कशें आसा ते सेटल करता म्हणून। आमचो आमदार आतां गणेश गांवकार आसा पळय तेजे कडेन हो प्रश्न घेवन वयतलो आनी तो डिपार्टमेंटान ते पयशे माफ करून तो डिपार्टमेंटान तेंच्या हेजेरूच कनेक्शन आमकां दिवचें आनी तो चालू करचो।